सध्या गोंयांत शेजाऱ्यां मदीं तशेंच घरच्यां मदीं जाल्ल्या वादांक लागून मामलेदाराच्या न्यायालयांत केशी दाखल जातात आनी मागीर वकील काडचो पडटा। मागीर ह्यो केशी कांय फावटी 10 वर्सां मेरेन चलतात, जाका लागून ह्या काळांत वकिलाचेर खूब पयशे खर्च करचे पडटात। पूण ह्यान फुडें सरकारान व्ही.एम. साळगांवकर महाविद्यालया बरोबर जोडणी करून सुरू केल्ल्या जनसारथी ह्या योजनेचो लाभ घेवन अशी प्रकरणां न्यायालयांत व्हरनासतना केशी फुकट सोडोवच्यो। हाका लागून वकील काडचो पडचो ना तशेंच पयशे भरचे पडचे ना म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल हांवें जनसाथी नावाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला व्ही.एम. साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर। हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता, गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता, येदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा, ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आं, आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो, तूं फी म्हाका दीत राव, झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले। तो म्हणटा झाड मारूच नाका, आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें, एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात। किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो, इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता आनी केस चलता कितलीं वर्सां? 10 वर्सां केस चलता। कित्या खातीर? तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता। पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म व्ही.एम. साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला, दोगांयकूय विचारात, तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना, तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना, तुमी तयार आहा, व्ही.एम. साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात, एडवोकेट आहात, ते तुमचो विशय सॉल्व करतले, ते तुमकां घेवन बसतले। कांय नाका, एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशेय फारीक करपाचे ना, ते घेवन बसतले, दोगांयकूय समजोवन सांगतले, दोगांयचो इश्यू रिजॉल्व करतले आनी दोगांयचो जागो किंवा घर किंवा झाड दोगांयकूय वांटून दितले। झाड मारूनय जाल्यार अर्दे अर्दे दोगांयकूय दिवया, ओके, म्हटल्यार दिवया एक ताचे बेश्टे आनी एडवोकेटांक बेश्टे म्हणजे बऱ्योचश्यो केसीस अशा फावटी जाता एकदां। म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की अशा पद्दतीत बाकी हेच्या कडेन वयच्या पेक्षा आमी सगळ्या जाणांनी हितूर न पडटा ह्या जनसाथी प्लॅटफॉर्माचो खूब बरो उपयोग हो करचो।